हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात, एकदम मस्त अशी. माझी थंडी जी आसा पण ती एकदम निवळी कंप्लिटली अशी न्ही बरी जाल्ली आसा. हेची थंडी आसा अजून म्हळ्यार हाका न्ही खोकली मारता न्ही, सो तो कफ हड्ड्यान आसा तेजो, सो ताका लागून ताका मातशी खोकली मारता. बट आसा आतां पयलींच्या भशेन इतली ना. पयलीं भरपूर खोकली मारताली न्ही ताका, तशें ना आतां. आसा ओके आसा, बट अजून अशी 100% अशी थंडी जी आसा पळय ती बरी जावना ना तेजी. तर आयज आसा सॅटर्डे आनी सकाळची न्ही आतां 10:30 सुमार जाल्या. तर मॉर्निंग रुटिनाची जी कितें कामां आसता पळय ती सगळी जाल्ली आसा कंप्लीट. आनी आयज सकाळी बेगीन उठप जालें, सो ताका लागून सकाळच्या न्ही कामां जी आसा पळय ती एकदम बेगीन अशी जाली. सकाळी बेगीन उठलेली. आयज हाका बेगीन वचपाचें आशिल्लें, म्हटल्यार एक्चुली तेगेलो असो नॉर्मल टायम आसता वचपाचो 9, 9:30. एक दीस असो 10 सुद्दां वता तो, बट आयज ताका बेगीन 8 वचपाचें आशिल्लें. सो ताका लागून सकाळी बेगीन उठलें, सो ब्रेकफास्ट बी सगळो बेगीन रेडी केलो हेच्या खातीर. सो आनी हो बेगीन गेलो की ना म्हाजी कामां बी जी आसा पळय ती सगळी बेगीन अशी जाता. हो घरा कडेन आसलो की ना सुसेगाद हो आपली कामां करता, तेच्या फाटल्यान हांव बी म्हजी सुसेगाद अशी कामां करता. सो सगळें सुसेगादूच जावन पडटा. तर आयज हो बेगीन गेलो न्ही, सो म्हाजी सगळी कामां जी आसा पळय न्हू ती बेगीन जाली. इवन 9 म्हटल्यार म्हाजें ब्रेकफास्ट करून सगळे घरातली कामां करून न्हावन धुवन 9 म्हटल्यार हांव फ्री जाल्लें. तर 9 ते 10:30 आतां जस्ट हांवें म्हाजें जें आउट ऑफ सिलेबस काम आसता पळय, म्हळ्यार जें रेगुलर काम आसता, लिस्टाच्या भायली कामां आसा ती करून घेतलें. टायमपास करचे परस म्हळ्यार थोडीशी कामां जी लिस्टार आसात, जी रेगुलर बेसिसाचेर करना पळय ती कामां करून घेवया अशें म्हणून. सो तें सगळें करून घेतलें. आनी आतां 10:30 जाली. तर हो येवपाचो जालो आनी थोड्या टायमानी इतलो हो 11 बी म्हळ्यार इतलो म्हणून सांगून गेल्लो म्हाका. सो आतां 10:30 जाल्ली आसा न्ही म्हणून म्हटल्यार चल व्हिडिओ जो आसा पळय तो पयलीं स्टार्ट करून घेवया अशें म्हणून. आतां हो बी येतलो, बेगीन गेला म्हणटा बेगीन येतलो म्हणून गेल्लो म्हाका की 11 म्हळ्यार येता अशें म्हणून. सो तेच्या पयलीं म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करया आनी जेवणाची बी थोडीशी तयारी करया अशें म्हणून. आयज एक्चुली सॅटर्डे वेज आमचें जेवणाचें व्हडलेंशें कांय टेन्शन ना. तर आयज हांव स्प्राउटेड चना जे आसा पळय तेजी एक तर सुकी भाजी किंवा उसळ करतलें. चणे जे आसा पळय ते हांवें सोक करून कॉम काडून दवरल्या. सो तेजें एक कितें उसळ नाजाल्यार भाजी एक कितें करतलें आनी दाळ करतलें आनीक पळोवया आनी कितें अशी बेश्टी ग्रीन लिफी वेजिटेबल बी तशें कितें. सो इतलें सगळें आयज म्हजें लिस्टार आसा करपाचें. सो तें करून घेतलें. आनी आयज सॅटर्डे न्ही व्हडलेंशें कांय हें ना. कॉम काडलेलें चणे जेका म्हणटा पळय तेजी रेसिपी आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करतलें. सो डिसायडेड आसा, चिंतलेलें सकाळीं उठल्या तेन्नाच की आयज रेसिपी जी आसा पळय न्हू स्प्राउटेड चनाची तुमच्या वांगडा शेअर करतलें अशें म्हणून. सो ती रेसिपी जी आसा पळय ती आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. सो चलात तर ह्या भितर चड टायम वेस्ट करिनाय रांदपाक जें आसा पळय तें स्टार्ट करया आनी तेच्याच वांगडा आयची रेसिपी जी आसा पळय ती बी हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. टायमींगाचो न्ही हो सारको एकदम पक्का जाला ह्या दिसाक. 11 येता म्हणलेलें न्ही, 11:05 आसा. हांव हांगा बसून म्हाजें काम करतालें प्लस म्हाजें चालू आशिल्लें खावप पिवप आनी हो बी प्रकार जाला. कितें रे? हेअर ग्रोथ जाली मरे तुगेली? हेअर ग्रोथ जाली मरे? सामको हो असो दिसता. तो कोण आशिल्लो तो? WWE पेटे खड्डे तसंच दिसता. सो रातचो न्ही डेली पावस पडटा, सांज जालो की पावस पडटा, सकाळचो मातसो आसर करता. आतां म्हणून बरें वयर निव्वळ आसा, अशें दिसना भायर पयल्या पावस येतलो म्हणून. सो म्हाजें रांदपाचें काम आसा तें करपाक जाय. तुमकां रेसिपी दाखयता म्हणटा आनी हांव हांगाच उरलें. बोले आयज नुस्तें ना, आयज शेनवार. नुस्तें ना आयज शिवराक दाळ भात येतली मुगो. हां सो हांगासर येवन बसलां आपलें नुस्तें बी कितें पडटा काय म्हणून पळोवपाक. बट आयज शेनवार, बॅड लक तुजें. सो आनी सो हे पळयात हांगासर चणे जे आसा पळय न्हू ते कॉम काडलेले चणे चड अशे लांब कॉम जे आसा पळय ते काडले ना.
थोडे थोडे हेंकांनी भरपूर असे लांब असे कोंब येता. सो हे मिडियम असे कोंब काडलेले चणे दीसभर न्ही हांवें हे काल फुगोवन घेतले आनी रातभर भायर दवरले. उदक न्हिजतलें आनी रातचे अशे करून डब्यान पॅक करून दवरले. आनी हे डब्याचे धापणे जे आसा पळय न्हू ते बरे अशे घट्ट लागता. सो ताका लागून गरमेन न्ही हेका कोंब बरे आयले. सो हे कोंब आयिल्ले चणे आनी हेच्या भायर जे जे इन्ग्रेडियंट लागतले पळय न्हू ते बी दाखयता तुमकां. आनी तेच्या भायर आमी मागीर रोखडीच रेसिपी जी आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करया. चण्याची भाजी करपाक न्ही जे जे आमकां साहित्य लागतले पळय न्हू ते हांवें हांगासर काडून घेतलां. चड अशें म्हटल्यार खूब अशें कितें घालपाक जाय अशें ना. जितलें सिंपल दवरता पळय न्हू तितलोच टेस्ट न्ही हेका बरो येता. आनी आतां जे पळय हांव तुमकां ही रेसिपी दाखयता पळय न्हू हे कोंब आयिल्ले चण्याची ते हांव अशें म्हणना की एक हेल्दी ऑप्शन अशें म्हणून. एक्चुली हे चणे जे आसा पळय न्ही ते हेल्दी ऑप्शन बट जशें आमी करता पळय तेजेर डिपेंड आसता की ते हेल्दी उरता रेसिपी केले उपरांत काय ना. ते आतां हितून अशें करून इतलो मसालो घालप तेलान तळसून घेवप हे अशें म्हणना की एक बेटर हेल्थी ऑप्शन अशें म्हणून. बट तोंडाची रूच जी आसा पळय न्हू ती येता तशी आमी करून खातात न्ही. तर आयज हो म्हणपाक लागलो म्हाका की ना आपल्याक ते कांदो बी तळसून तूं करता पळय तसली भाजी जाय अशें म्हणून. सो म्हटलें चल तर तशीच करया अशें म्हणून. आनी करता म्हणटा तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर करप तर बनता हे न्ही. सो तेकाच लागून ही रेसिपी जी आसा पळय ती आतां तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हांवें हांगासर हे चणे फुगोवन कोंब काडून घेतल्यात. हे पळयात हांगासर. तर हे कोंब आयिल्ले चणे ह्या चण्याच्या जाग्यार मूग मटकी कितेंय घेतल्यार जाता. अशें ना की ही रेसिपी जी आसा ती फक्त चण्या खातीरच म्हणून. कोंब आयिल्ले जे कितें कड्डण आसता पळय न्हू ते तुमी घेवपाक शकता. हांवें हांगासर घेतले हे चणे. तेच्या भायर एक हांगासर मिडियम सायजाचे टमाट, एक हो मोठो असो कांदो. कांद्याची सायज मोठी आशिल्ली कारणान हांवें एकूच कांदो घेतला बारीक चॉप करून. जितले फायनली आमी चॉप करून घेता पळय न्हू कांदो टमाट तितले बरें म्हळ्यार शिजपाक बरें जाता न्ही अशें म्हणून. हे हांगासर 2 ग्रीन चिली तुमकां कितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घेवपाचे. ही थोडीशी सोय. आतां आमकां कसली भाजी कितेंय केली की सोय लागताच न्ही. सोये शिवाय आमचें जेवणच शिजना. सो तशीच हांवें हांगासर ही थोडीशी सोय घेतल्या. एक 2 चमचे सुमार बारीक 2 चमचे सोय. आनी नेक्स्ट हांगासर मसालो. मसाल्या भितर सगळ्यात पयलीं हांवें हांगासर घेतल्या 1/4 स्पून हळदीची पावडर, 1/4 स्पून रेड चिली पावडर, अर्दो चमचो सुमार हो गरम मसालो होममेड गरम मसालो, मीठ हांगासर अकॉर्डिंग टू टेस्ट हे हांवें हांगासर 1 चमचो सुमार मीठ घेतला. आनी थोडेशे गोडाचो पावडर जो आसा पळय तो घेतला. तुमी न्ही हे स्कीप केल्यार बी जाता. कंपल्सरी ना गोड जावं गोडाचो पावडर घालपाक. हांव हांगासर घालता पळय ना ते तुमकां दाखयता की हांवें हांगासर अर्दो चमचो सुमार गोडाचो पावडर घेतला. सो हे सगळें साहित्य आमकां लागतलें. हेच्या भायर आमी फोडणी जी आसा पळय ती रेडी करून घेवपाक जाय. सिंपल सादी फोडणी आमची. सो हे सगळे इन्ग्रेडियंट आमकां लागतली मोड आयिल्ल्या किंवा कोंब आयिल्ल्या चण्याची भाजी करपा खातीर. सो सगळ्यात पयलीं न्ही आमी हे चणे जे आसा पळय न्हू ते आतां उकडून घेवया. म्हळ्यार उकडून इन्स्टंट शिजोवन. आनी न्ही तुमी हे चणे जे आसा पळय ते कुकराक बी लायल्यार जाता किंवा नॉर्मली बी शिजयल्यार जाता. आनी कोंब आयिल्ले चणे जे आसा पळय न्हू ते शिजपाक मातसो कमी टायम लागता. तेका लागून हांव कितें करता डायरेक्टली न्ही हे तोपानूच घालून उदकान शिजोवन दवरिता. कुकर लायले जाल्यार सामकें मेल्ट जावन वतले न्ही तेका लागून. सो हे पळयात हांगासर चणे जे आसा पळय न्हू ते हांवें उकडून घेतल्यात. हे पळयात बरें अशें उकडून घेतल्या. मातशें घट आमी दवरिता पळय तशें दवरुपाचें ना. अशें मेल्ट म्हळ्यार चिड्डितकीर सामकें पीठ जावपा सारकें हे आमी चणे जे आसा पळय ते अशे रितीन उकडून घेवपाक जाय. तर हे तोपान हांवें उकडून घेतल्या. जर तर तुमी कुकरान लायली न्ही जाल्यार 1 सिटयेर चणे न्हू शिजोन येता आनी वाफ जी आसा पळय ती रोखडी ओडून घेवपाची. सो हे चणे शिजोवन घेतलेले हांव अशेंच काडून सायडीक दवरता. आनी गॅस ऑन करून आनी तेचेर आयदन जें आसा पळय न्हू तें दवरून घेवया. आनी एकदां आयदन तापलें की ना आमी हितून तेल घालून घेवया. हे हांवें हांगासर 1 मोठो चमचो सुमार तेल घालून घेतलां. तेल तापलें की ना हांव हितून न्ही थोडेशे जिरे घालता. चड न्ही थोडेशे अशे जिरे घातला. चिमटीभर उडद तुमी जाय जाल्यार स्कीप बी करपाक शकता. त्याच्या भायर हांगासर थोडोसो कढीपत्ता. कढीपत्ता बरो तडतडलो की ना आतां हितून हांव बारीक चॉप करून घेतलेलो कांदो जो आसा पळय तो घालून घेता.
कानो न्ही आमकां हो बरो आतां हितून तळसून घेवपाक जाय एक 5 मिनटां खातीर. कांद्याचो कलर जो आसा पळय न्हू तो मातसो चेंज जाय मेरेन हे आमी आतां हितून तळसून घेवया. आनी एक म्हटल्यार न्ही इफ सपोज तुमकां लसूण जाय न्ही जाल्यार तुमी कांदो घालता पळय न्हू तेन्ना लसूण जी आसा पळय न्हू ती बारीक चॉप करून किंवा धडोवन न्ही हितून घातल्यार जाता. म्हाका न्ही लसणूचो फ्लेवर इतलो लायक ना सो ताका लागून हांव लसूण मोस्टली कित्याकय घालप एवॉयड करता चड अशी. सो तुमकां जर जाय आवडटा लसणूचो फ्लेवर न्ही जाल्यार तुमी कांद्याच्या वांगडा लसूण जी आसा पळय ती घालपाची. चड न्ही 2-3 अशी. तर हे पळयात हांगासर कांदो जो आसा पळय न्हू तो मातसो भाजून जाल्लो आसा. कांद्याचो कलर बी जो आसा पळय न्हू तो मातसो हांगासर चेंज जाला. सो आतां ह्या स्टेजीचेर न्ही आमी हितून ग्रीन चिली आनी टमाट जे आसा पळय न्हू ते घालून घेवया. ही सगळ्यात पयली ग्रीन चिली 2 ग्रीन चिली हांवें उबे कट करून घेतल्या. नेक्स्ट हे हांगासर एक टमाट जे बारीक चॉप करून घेतला. कांद्याच्या बरोबर न्ही टमाट जे आसा पळय न्हू ते बी आमी आतां हितून मातशें तळसून घेवया एक 5 मिनटां खातीर. टमाट मातशें मोव पडसर न्ही हे आमकां आतां हितून भाजून घेवपाक जाय म्हटल्यारच तळसून घेवपाक जाय. सो हे हांगासर न्ही कांदो आनी टमाट जे आसा पळय न्हू अलॉंग विथ ग्रीन चिली म्हाजे तळसून जाल्ले आसा. आतां न्ही हांव हितून जे आमी बेजीक मसाले घेतलेले पळय न्हू ते घालता. तर मसाल्यान भितर आसा पयलीं म्हटल्यार हांगासर मीठ, थोडेशें गोड, हळदीचो पावडर, रेड चिली पावडर आनी आमचो होममेड गरम मसाला. हे सगळें हितून घालून घेता. मिक्स करून घेवया. 1 मिनिट भरा खातीर न्ही हे हांगासर मिक्स करून घेता. सो हे हांगासर आतां बॉयल करून घेतलेले हे कोंब आयिल्ले चणे जे आसा पळय न्हू ते घालता. आनी चणे शिजोवपाक जे हांवें उदक वापरलेलें पळय न्हू तितूंतल्यान अर्दे ग्लास सुमार उदक हांवें हितून चण्याक अशेंच दवरलेलें. सो ते आमकां यूज जातलें न्हू भाजयेन अशें म्हणून. सो ते अर्दो ग्लास उदक आसा. आनी एक बॉयल येयसर न्ही हे आमी आतां शिजपाक दिवया. एकानी आतां 5 मिनटां खातीर बॉयल काडून घेवपाचो. सो हे पळयात हांगासर भाजी जी आसा पळय ती म्हजी बरी शिजल्या आनी उदक बी जे आसा पळय तें सामकें कमी जाल्लें आसा शिजून आटलां सारकें. तर आतां न्ही हांव हितून सोय जी आसा पळय न्हू ती घालून घेता. आनी तेचेच वांगडा ही हांगासर ग्रीन कोरिएंडर मातशें मिक्स करून घेवया. तुमकां जर मातशी पातळ जाय न्ही जाल्यार तुमी पातळ दवरल्यार जाता थोडेशें उदक घालून. म्हाका न्ही ही हांगासर सुकी जाय आनी एक्चुली न्ही ही भाजी जी आसा पळय ती सुकीच करता आनी सुकीच अशी बरी लागता. सो ताका लागून न्ही ही हांवें सुकी अशी भाजी दवरल्या. उसळ टायप कशी आसता सुकी अशी त्या प्रमाणे. सो बट ही उसळ न्ही ही हांवें हांगासर भाजी केल्या. उसळ जी आसा पळय ती दुसरे भशेन करता तेजी रेसिपी हांव तुमकां केन्ना दाखयता मागीर एक दीस चण्याची उसळ. सो ही हांगासर आमची कोंब आयिल्ले चण्याची भाजी जी आसा पळय न्हू ती एकदम रेडी जाल्ली आसा. ही पळयात हांगासर यम्मी आनी टेस्टी अशी. सो गॅस जो आसा पळय न्हू तो आतां हांव बंद करता आनी अशेंच न्ही हे धापून एक 5 मिनटां खातीर दवरून घेता. सो मातशी ऊब भितर लागली की ना आनी बरें जाता ताका लागून. सो आनी मागीर न्ही थोड्या वेळान जेवच्या टायमार न्ही आमी भाजी जी आसा पळय ती टेस्ट करून पळोवया आनी सांगता मागीर तुमकां की कशी जाल्या ती. ही पळयात पळोवपाकच कितली यम्मी अशी दिसता न्ही टेस्टी. सो दाखयता मागीर म्हटल्यार सांगता मागीर टेस्ट जो आसा तो. सो ही पळयात हांगासर आमची चण्याची भाजी जी आसा पळय न्हू ती रेडी आसा. आनी हांव पळयात हांगासर टेस्ट करपी मनीस बी रेडी आसा. सो आयज असली भाजी केली की ना चपाती वांगडा बरी लागता. सुकी केल्या न्ही ती ताका लागून. सो ताका लागून आमी हांगासर चपाती बी केल्या आनी तो टेस्ट करून सांगतलो. आयज कर बी म्हणपाक पडूना साटूट पडो. बेस्ट मागे ऑल टायम फेवरेट. हेका आवडटा असली दाखय मरे सुक्की अशी भाजी. कितली ड्राय केल्या पळय. तुमी जाय जाल्यार मातशें उदक दवरून बी पातळ केल्यार जाता कांय प्रॉब्लम ना.
सुकी अशी चड बरी लागता. मस्त न्ही. सो चला तर आम्ही आता जेवण घेता. ॲक्च्युली अशें ना की चपाती आनी भाजीच केल्या, म्हण डाळ शीत आनी शेपूची भाजी बी आसा सगळे ते जेवपाचे, आनी तेज्या वांगडा चपाती बी जाय जाल्यार ऑप्शन. सो ऑप्शन्स केले आयज. मस्त लागता. ट्राय करून पळय तूं बी. हांव ट्राय करताच. आणि तुम्ही बीन एकदा ट्राय करात आणि सांगात की कशी जाली ती. तुम्ही करता आसतली खूप जण अशे रितीन भाजी बी जी आसा पळय न्हू कोंब आयिल्ली चण्याची, बट ह्या टायपान बी एकदम ट्राय करून पळयात आनी मागीर सांगात म्हाका मुद्दम कमेंट करून की कशी जाली ती. न्ही रे. सॉफ्ट जाता. चणे शिजयत तेजेर आसता. मातशे बरे चणे शिजयले आनी मोव अशें जाल्यार बरी येता. नाजाल्यार जर चणे सामके अशे घट अशे दवरले न्ही ते मागीर उदक उदक जावन वयता. सो चलात आमी जेवण घेता. टी.व्ही लायले हांगासर आनी टायम बी जालो 1:30 जावन गेले. आयज खूब लेट जाला आमकां जेवपाक. चला जेवण घेता आनी मेळटा तुमकां थोड्या वेळान. गुड इवनिंग. सांजची न्ही 6:15 सुमार जाली. दनपरां व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो. दनपरां न्ही दनपरां व्हिडिओ स्टार्ट करून हांवें एंड केल्लो. सो तेजे नंतर मागीर कांय हें केल्लें स्टॉप केल्लें न्ही एंड केल्लें न्ही. सो कंटिन्यू करूच ना. मागीर तूं हें सांगलो न्ही कितें रे टेस्ट सांगलो न्ही ते हेजो स्प्राउटेड चनाचो. तेज्या नंतर मागीर कंटिन्यू कांय केलोच ना. हांव बिजी जालें मागीर म्हाज्या कामाक आनी हो हांव आपले कामां बिजी आशिल्लो न्ही. तो गेल्लो आपल्या कामा लागून. सो मागीर ताका लागून विडियोज आसा पळय तो कंटिन्यू बी कांय केलो ना कांय ना. सो अर्दारूच उरलो आनी आतां जस्ट म्हाका याद जाली की विडियोज आसा पळय तो कंटिन्यू करपाक जाय म्हणून. एक्चुली हांव असो करून इतलो लॉंग गॅप मोस्टली दवरिना. ट्राय करता व्हिडिओ तेन्नाच असो हें करून एंड करपाचो. खूब गॅप जाता न्ही मागीर अशें म्हणून. आयज दनपारच्या जेवणाचें जालें. एक रिव्यू दिलो आनी आतां परत विचारता रातच्या जेवणाक कितें करता काय म्हणून. रिव्यू आनी करप बी ना हांव. आसते कोण खातलो तर. ती हें केली न्ही सकाळी चण्याची भाजी ती आसा न्ही. हां आनी चपाती दनपारां केल्ले पळय न्हू त्यो चपाती बीन आसा तश्योच. आनी थोडेशें पीठ घालून आनी करपा जाता न्ही. सो ताका लागून आयज हांवें कांय पाव बी कांय घेवना. चपाती आसा म्हणून थोड्योश्यो आनी एक्स्ट्रा करपा पडटल्यो. ओके ते घातलो मरे. अशें म्हण आयज वॅज न्ही तुका. वॅज आसता दिसा तूं रायस काय जेयना. शुराक आयज सॅटर्डे. सो ते सगळें चालू ना ते सगळें आसा. थोडेशे चपाती करपाक जाय आनीक चण्याचे जे आयज केल्ले पळय न्हू ते ताका आवडले खंय. हय तेगेले फेवरेट. हां कोंब काडले न्ही चण्याक ते करणबो लागलो. सो केले ताका ते आवडले आनी आतां मूग घालपा लायल्या कोंब काडपाक. सो दाखयता तुमकां. म्हटल्यार मूग जे आसा पळय न्हू सकाळीं घातलेले हांवें दनपारां अशें सुमार फुगपाक. आतां तेंचें आतां जस्ट न्ही उदक जें आसा पळय तें निस्तावन दवरलां पळयात. सो हें हांगासर थोडेशें घातले चड घालूं ना. डेली मागीर तेच खावू बेजार येता न्ही अशें म्हणून. सो आत्ताच न्ही हेजें उदक जें आसा पळय न्हू तें निस्तावन दवरलां. म्हणल्यार सगळें हें करून काडलें कोंब येवपाक. मुगांक रोखडे कोंब येता. सो आनी हो डबो जो आसा पळय तो बऱ्याक पडटा म्हाका. घट्ट लागता हेजे धापणे अशें करून येयना बी. सो ताका लागून न्ही हितून कोंब बी काडपाक न्ही बऱ्या पडटा. सो हितून हांवें घातलां आतां आनी दवरलां. आनी रातचो रुटीन जो आसता पळय न्हू असो इवनींग रुटीन बीन तो असोच आसता मोस्टली. म्हटल्यार कशें जेवणाची तयारी करप हें तें. म्हटल्यार अशें रोस भाजी बीन मोस्टली करपाक पडना कित्याक की आसता न्ही तें दनपारां करता पळय तेंच हांव दवरता. रातचें मागीर फक्त चपाती भाकरी तसलें कितें करपाचें आसता. एक दीस पातळ पोळ्या बी करता. जी रेसिपी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्या पळय न्हू तांदूळ वांटून न्ही पीठ घोळून तांदळाचें पीठ जें आसता पळय तें उदकान घोळून ती रेसिपी ऑलरेडी म्हाज्या चॅनलाचेर बी आसा. सो तशें पोळे नाजाल्यार पाव बी कितें घेवपाचें न्ही रे. सो तेच सगळें. बट आयज चपात्यो तर थोडेशें पीठ जें आसा पळय तें घालून घेवपाक जाय. ते चपाती आनी ती भाजी खातलो मरे. ओके. आनी फाल्यां मागीर परत ते स्प्राउट म्हळ्यार मूग जे आतां स्प्राउट येतले कोंब काडले मुगाचे फाल्यां परत करपाची.
मागीर फाल्यां कॉम काडून फाल्यां फ्रिजान दवरी म्हणटा तशेंच. फाल्यां संडे म्हणटा आपल्याला हक्काचो नॉनवेज. सो आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगा एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बसला पळय. आनी हेअर ग्रोथ जाली तेजी सगळी रावा दाखयता म्हणजे पयलींच व्हिडिओ कट केलो. हे पळयात. हय खूब जाणां म्हणटालीं कित्याक हें केलें. सो हेअरफॉलाक लागून तेणें केलें. खूब हेअरफॉल जावपाक लागलो तेजो मदींच आतां. आनी तो एक्चुली इयरली काडटालोय बीन केस. लास्ट इयर न्ही हेच वर्सा ते मे म्हयन्याक काडून एक्चुली गरमे टायमार काडटालो तो. लास्ट इयर बीन कोणी जर लास्ट इयर जे म्हणजे सबस्क्रायबर आसा जाल्यार खबर आसतलें काडलेले लास्ट इयर. सो हे पळय आयले केस. बारीक बारीक केस आयले आतां खड्ड्याक. सो नो वरी. ओके चला केस उडत तेन्ना मागीर पळोवया. चलो बाय बाय.